आयज काँग्रेसीन तेंची पॉलिटिक्स आहा पळय ते आउट केल्या सो तुमी अलायन्सान आसा कित्याक काँग्रेस केन्ना गेला आयज आउट केल्या सो तुमी अलायन्सान आसा काय कित्याक काय फाटल्या दिसांनी तुमी सुद्दां तुमी दिल्लीक गेल्ले कित्याक न्यूजार येयला काय प्रेस घेतला कितें जाला हय म्हणजे आनी तागे आमकां काय खबर की आमी सकाळच्यान हांगाच आसा प्रोटेस्टाक तेंच्यांनी आवड केला ना ते खबर ना आमकां तरी सांगलेलें तेंच्यांनी की वांगडा करया म्हणून वांगडा बसून करया वांगडा बसून प्रेस येतली म्हणून हे आमकां एक शॉकिंग गजाल आहा जर तेंच्यांनी केला जाल्यार सो आमकां पळोवचें पडटलें उलोवचें पडटलें कित्याक ही सामकी शॉकिंग गजाल एक्चुअल जर तेंच्यांनी केला जाल्यार मात आसा तुमी अलायन्सान आहा तुमी ना आमी आसा न्हू एलायन्सान आसा एलायन्साची टॉक चालू आसा म्हाका दिसना जावपाक जाय आसली म्हणून की आमी जितले टॉक्स केल्ले आमकां सांगलेलें की वांगडा आमी हे करतले म्हणून वांगडा कॅन्डिडेट आउट करतले वांगडा लिस्ट येतली म्हणून दिस अ शॉकिंग न्यूज तुम्ही चड थंड पडल्यात म्हणून तुमचे कडच्यान काय आवाज येयलो म्हणून आमी थंड कशे पडटले आयज सगळ्यात चड वोटींग आसा काँग्रेसी कडेन आनी काँग्रेस ही आयज आमी टॉक्स आहा ते काँग्रेसी कडेन केल्ले आसा आनी काँग्रेसीन आपलें हें घेवपाक जाय आमी आमची सिटां दिल्ली आसा आमी आमचे जे कंडिशन आहा ती घातलेली आसा आनी तेजेर काँग्रेस आतां उलयता न्हू काँग्रेसीन आपलो स्टँड दिवपाक जाय आमी बोवाळ घालून आमची पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा आमचे भुरगे जेन्ना आमी थोडी सिटां आमी जेन्ना सोडली काँग्रेसीक सोडली दुसऱ्या पार्टनरांक सोडली तेन्ना आमचेय भुरगे बेजार जाल्ले आमच्याय भुरग्यांक दिसताले की ते सीट कॉन्टेस्ट करपाचे पूण तेचे मिटिंग्स आमच्या ऑफिसान तेंच्या ऑफिसान सगळे कडेन आमी घेतले भुरग्यांक कितें समजोवपाक जाय सांगपाक जाय सगळें सांगलें पूण आमी तेन्ना मिडिया आपोवंक ना मिडिया आपोवन बोवाळ करूंक ना मिडिया आपोवन तो शो करूंक ना सो आमचे शिस्तबद्ध रितीन आमी कितें आहा तें भुरग्यांक सगळ्यांक समजयल्लें फॉर गोंयच्या बेनिफिटाक लागून हे बीजेपीक उडोवपाक लागून जें दुसऱ्या पार्टींनी केल्लें आसा आपले शो ऑफ स्ट्रेंथ केल्ली आसा तेंचे बूथ येवन एलायन्साच्या अगेन्स्ट उलयल्ले सगळे गजाल जाल्ल्या आमी तरी करूंक ना आमी शांत आसा बिकॉज जो युती धर्म पाळपाक जाय एलायन्साचे टॉक आसतना आमी दुसरें भाशण करपाक जायना हें सगळें आमी अजून मेरेन पाळल्या आमी खंयसरूच आमचे कॅन्डिडेट आउट करूंक ना आयज आमचेर लोकांचो आनी आमच्या भुरग्यांचो प्रेशर येता की आतां कोड लागलो 4 दीस जाले तरी आमी कॅन्डिडेट कित्याक आउट करिना काय म्हणून शायद आमचेरूय आसा पूण आमी रावला काँग्रेसीक आनी आयज जर तेंच्यांनी आउट केला इट्स शॉकिंग काँग्रेसीन शो केलो म्हणटा तुमी पळय ते इंटरनल आसा ते आमी आमचे डिस्कशनाच्या भितर अशें जाल्लें की कोणेच आपली सिटां कितली आहा कितें आहा कसले कंडिशन आहा हें सांगपाचें ना म्हणून सो आमी ते तरी मोडपाक शकना पूण आयज जर ते मोडपाक शकता तर मोडटा आमी आतां उलयतले कित्याक आमकां एक आतांच गजाल कळ्ळी की तेंच्यांनी हें आउट केला म्हणून आमी तेंका लागून आतां इतले दीस रावला तुमकां सिटां आहा पळय तुमकां सिटां आहा पळय ती कितली गेल्ली ना पळय तो फॉर्म्युला विजयान दिल्लो तो प्रेसान घेतलो तेन्ना हांवेंनूय तेर सांगलेलें की असले फॉर्म्युला आमी 10-10 दीस तशें ते जायना हांगा कोणाची विनिबिलिटी आसा कितें आहा तें पळोवनूच सिटां वाडपाक जाय बेश्टी नांवांक 10-10 ते वाटेन न्हू नुस्त्याचो वाटो न्हू तो सारको कॅन्डिडेट आमची सिटां तेंकां 1 म्हयनो पयलीं काँग्रेसी कडेन 1 म्हयनो पयलीं आमकां खंयची सिटां जाय ती दिली त्या नंतर तेजें डिस्कशन जालें त्या नंतर कितें कमी करपाक जाय जास्त करपाक जाय सगळ्याचेर टॉक जाले मेजॉरिटी ऑफ द इश्यू जाल्ले ते सॉल्व जाल्ले थोड्या सिटांचेर अडकोन आसले आनी त्याच नंतर डिसिजन जाल्लें की कोणेच आपले कॅन्डिडेट डायरेक्ट आउट करचे न्हू सगळ्यांनी शांतता पाळची सगळ्यांनी शिस्त पाळची युती धर्म पाळचो आमी अजून मेरेन तो पाळलो आसा तेजें नुकसानूय आमकां जायत आसा कित्याक आमचे कॅन्डिडेट आमच्या कॅन्डिडेटां कडेन पयशे ना आमची स्ट्रेंथ इज लोकां कडेन दारार पावप लोकांक कन्विन्स करप लोकांक वचून अवेरनस क्रिएट करप आयज आमच्याय कडेन 15 दीस उरला आतां कितें जातलें आमकां खबर ना बट स्टील आमी लोकांच्या प्रेशरान ह्या अलायन्सान गेला लोकांक जाय बीजेपी नाका आमकांय नाका बीजेपी म्हणून आमी चिंतले की हें जावपाक जाय सो आमचे प्रयत्न आसा की हें जावपाक जाय म्हणून जर कोणाक दिसता ते जावपाक नाका आनी जर अशें लिस्ट आउट जाता जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सायडीन तेंच्या सायडीन सारकें ना वांगडा बसून ते जावपाक जाय आमकां 100% म्हारग पडटलो 100% आमकां म्हारग पडटलो कित्याक आमचे भुरगे आमची स्ट्रेंथ लोकां कडेन वचपाची आमच्या कडेन पयशे ना फाल्यां लोकां कडेन वाडपाक एनवेलोपा ना कित्याक आमी दिल्लीकारां कडेन पयशे घेना फाल्यां आमी आमच्या पार्टी कडेन फंडूय ना व्हडले आमची नॅशनल पार्टी न्हू आमच्या कडेन आमकां पॅम्पलेट कशी प्रिंट करची पडटा हें विचार करचो पडटा आयज आमकां आयज 20 दीस उरला आतां 15 दीस उरला ह्या 15 दिसांक आमी कशे पावतले ह्या फुडें नॉमिनेशन भरतले त्या फुडें मागीर तेंची पॅम्पलेट फोटोशूट करतले मागीर पॅम्पलेट प्रिंट करतले मागीर प्रिंट करून ती येतली त्या फुडें डिस्ट्रिब्यूट करतले आमकां आतां टेन्शन आहे कितें जातलें काय म्हणून बट आमी बींग अ न्यू रिजनल पार्टी लार्जस्ट रिजनल पार्टी आमी अजून मेरेन हे इतले म्हयने जाले आतां 1.5 म्हयनो जायत उरलो आमी आमचो युती धर्म आसा तसो पाळलो आसा खंयसरूच तेचो 1% सुद्दां वायलेशन आमी केल्लेलें ना फक्त एकूच आमी मदीं प्रेस घेतलेली ती सिंपल आहली की कोण जर पार्टनर आसा तेणी जर डिफेक्टराक घेतला ते डिफेक्टराक काडचो आनी अजून मेरेन आमचो स्टँड क्लियर आसा की डिफेक्टर हो पार्टेन नाका कित्याक अलायन्स म्हटल्यार आमी सगळे वांगडा आसतले
फाल्यां जेन्ना अलायन्सान एका सुद्धा पार्टनरान जर डिफेक्टरान घेतलो तो डिफेक्टर आमी घेता अशें प्रूव्ह जाता आनी आमी ताका सपोर्ट करता म्हणून प्रूव्ह जाता. आमकां सगळ्या लोकांनी आमच्या सगळ्या मेंबरांनी सगळ्या कमिटीन सांगलेलें की डिफेक्टर आसा जाल्यार अलायन्स ना म्हणून आतां तेंचे कितें आतां डिसिजन तेंच्यांनी घेवपाक. विरेश ते दीस काँग्रेसीन एक बोबाळ जालो की सानांद्रे सुद्दां आहा पळय ते काँग्रेस कॅन्डिडेट दवरूंक सोदता आनी तूं सध्या आरजी रिप्रेझेंट करता. सो तेजेर तूं कशें कितें पळयता? कशें आसा जशें मनोजान सांगलें आमी जो युती धर्म म्हणटालो म्हळ्यार जेन्ना आमी फुडें वयता तेन्ना एकटे सगळ्यांक घेवन वयता. आमचे खुबशे डिस्कशन जाले, खुबशे आमी उलोवप जालें दोनूय पक्षां कडेन, जावं तो गोवा फॉर्डाचो जावं तो काँग्रेस आनी क्लियर कट आमी सगळ्यांक सांगलेलें की जेन्ना पर्यंत हें सगळें फायनलायज जायना तेन्ना पर्यंत आमचे कॅन्डिडेट जे आसा ते आमी आउट करूंक शकना. ते कॅन्डिडेट आउट केले जाल्यार थंय परत बोवाळ जातलो, परत आमकां जाय आसलें की युती जावन हें फुडें वचपाक. कित्याक ह्या बीजेपीक डिफीट करतले आनी बीजेपीक डिफीट करतले जाल्यार एकटे रावनूच तांकां डिफीट करपाचो हें आमचो प्रयत्न आसा आनी कंटिन्युअसली आमी तो प्रयत्न केल्लो आसा. आतां जसो काँग्रेसीचे कोण सानंद्रेंतल्यान येयले जावं आनी खंयच्यान येयले आतां तुमी प्रेसान कशें घातलें की हांवें जर पळयल्लो जाल्यार एकटो कोण तरी भलतोच कडलो आसलो म्हाका घातलें सानंद्रे ब्लॉक म्हणून. हे प्रेसान म्हाका दिसलें आनी अशें थोडे जाण आसतले तेंचें कितें आसा तें तांकां खबर आसतलें मात तेंचे पार्टीन हांव नको तेंचे ओपनली अशें करता कित्याक आमच्या भितूर खूब कितें जाता पण आमी तें केन्नाच आउट करिना. आमच्या भितूर कितें आसा तें सॉल्व करता, आमी सांगता, आमी पटोवन दिता की बाबा अशें अशें आसा, आमकां गरज आसा गोंय फुडें हाडपाक लागून, गोंय जिखोवपाक लागून, गोंयकारांक फुडें व्हरपाक लागून आमकां गरज आसा. हें आमी प्रत्येक वेळा आमचे जे जितले रेव्होल्युशनरीज आसा हांकां प्रत्येक वेळा सांगलेलें आसा. जावं ते आमच्या मतदारसंघ म्हाज्या मतदारसंघान आसूं जावं बाकीच्या मतदारसंघांनी आनी सगळे आमच्या कॉन्फिडन्सान एकट्यान बसून आजून पर्यंत उतर आउट केल्लें ना. हें तुमी पळया मुद्दम मिडियाचेर कोणानूच उतर आउट करूं आनी अशें म्हणजे दिन दाडे हें नाका तें नाका अशें तुमी पयला कोणान केलां तें आमी कांय करूंक ना. आनी आजून पर्यंत आतां आमकां पासून खबर ना की लिस्ट कितें आउट जालें, कितें जालें, कोण खंयचे हाडलें तें आतां आमकां पळोवचें पडटलें. आमकां वचून मिटींग घेवची पडटली. आमची जी कोर कमिटी आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली, डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली, आमचे ब्लॉक कमिटीज आसा तेंचे कडेन मिटींग घेवची पडटली. ना आमकां कोणाक मिटींगेक आपोवंक ना, आमकां खबर वचूंक ना खंयची मिटींग कितें जालें तें. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणटा? आमकां मिटींगेक काल कोणाकूच आपोवंक ना. आमकां मिटींगेक आपयल्ले जाल्यार जेन्ना जेन्ना तेंच्यानी आमकां मिटींगेक आपयल्या त्या टायमार आमी मिटींगेक गेल्या. आमचें कितें आसा तें सांगलां. तेंच्या हाय हँड लिडर्स जे आसा तेंचे कडेन आमी उलयल्ले आसा, सगळ्यां कडेन जाल्लें आसा. सो आतां हें अचानकूच जी लिस्ट आउट केला आमकां खबर ना. आमी आतां पळोवपाक जाय कोणाची लिस्ट केल्या, खंयच्या मतदारसंघात कितें जालां ती. म्हणजे हें आमी शॉकिंग गजाल आसा कित्याक अशें समज अचानकूच जाता कित्याक आमकां सांगपाची तरी गरज आसली की कितें जाता तें पण सांगूंक ना. सो आतां आमी पळोवपाक जाय तेंचे कडेन उलोवचें पडटलें कितें जालां तें, कित्याक लागून तुमी अशें केलें. आणि मेन म्हणल्यार तुम्ही सगळे जाणा रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही अशी पार्टी आहे जेचे कॅन्डिडेट सगळ्यात पयलीं तयार आसता. कित्याक आमचे कॅन्डिडेट आमी खंयच्यान इम्पोर्ट करिना. आमचे कॅन्डिडेट आमच्या जे भुरग्याक जे काम करता रेव्होल्युशनरी तेंच्या भितरलेच आसता. सो आमचे कॅन्डिडेट पयलींच डिसायड जाल्ले आसता, पयलींच भुरग्यां वांगडा मिटींग घेवन फायनल जाल्ले आसता. सो आमकां कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक व्हडली गजाल न्हू, बट फक्त युती धर्म पाळपाक जाय. अलायन्स ब्रेक जावपाक जायना. दुसरो पार्टनर आपले डिक्लेअर करता म्हणून आमी करपाक जायना. हे सगळें अंडरस्टँड करून आमी आजून मेरेन ओगी आहा आनी आमी आजून मेरेन आयच्या दिसा ह्या क्षणा पर्यंत आमी ओगी आसा. सो हेचो गैरफायदो दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन घेवचो न्हू. तांकां जर दिसता की आमी वीक आसा, आमी मोव आसा, आमी थंड आसा, आमी मोवूय ना, आमी थंडूय ना. आमी फक्त ओगी आसा इतल्याच कारणान की आमकां हे अलायन्स ब्रेक जाल्ले नाका. आमकां हे बीजेपी उडोवपाक जाय. जर कोणाक हे अलायन्स जाणून बुजून जर ब्रेक करपाक जाय, असली नाटकां करपाक जाय, जर तांकां जर दिसता जाल्यार ते आमचेर ब्लेम आसपाचो ना, तो तेंचेर आसतलो. हेचेर लक्षांत दवरपाक जाय. इट्स अ शॉकिंग न्यूज की आयज तेंच्यांनी आमकां सांगच्या आदी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला म्हणून. कित्याक आमी आमचे भुरगे 1 म्हयनो पयलीं फायनल जाले. फायनलायज जेन्ना रिजर्वेशन जालें तेन्ना फायनलायज जावन ते भुरगे बाबडे रावला केन्ना आमी काम करतले काय म्हणून. आनी हांगाल्यान जर हें अशें जातालें हे हो युती धर्माचो आनी एक रूल ब्रेक. हेच्याय पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान आपले कॅन्डिडेट लॉन्च केल्ले आपल्या पेजीचेर, तेंची सभा घेतले, मिटींगे घेतले. आमी ओगी आहा. गोवा फॉर्डांनी केले, गोवा फॉर्डांनी केले. आमीच थंड आसा आनी म्हणजे हेचो नुकसान कोणाक जातलो? आमच्या कडेन पयशे ना, नुकसान सगळो आमकांच जातलो. पण आमी हे सोचता कित्याक की फाल्यां आमकां लागून युती ब्रेक जावपाक जायना. फाल्यां आमकां लागून हे बीजेपी पडटा ते खंय तरी हें जावपाक जायना, स्टॉप जावपाक जायना. सो आमी आजून मेरेन धर्म पाळलो आसा. आतां आमकां मिटींग घेवची पडटली, आमची हाय लेवल मिटींग आपोवची पडटली. तेंच्याय कडेन आमकां उलोवचें पडटलें, बाबा तुमी आमकां सांगच्या आदी कित्याक केलें. हेच्या पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान केलें, आयज तुमी केलें. उरले कोण आमी, जेंचे कॅन्डिडेट सगळ्यात पयलीं रेडी आसा ते सगळ्यान उरले. आतां कित्याक उरले? हांकां लागून उरले. सो आतां आतां भुरगे आमकां हँडल कशें आतां करपाचें आमकां पडटलें. कित्याक आमचे सीईसी इतले आमकां बोवाळ मारताले की आमी करया करया करया. दुसऱ्या पार्टनरान केले, विजयान केले, गोवा फॉरवर्डान केले, आयज काँग्रेसीन केले. आयज आमकां सोडपाचें ना. ते आतां आमचेर लोड आहा. हे कशें हँडल करपाचें ते. आतां कॅन्डिडेट सगळ्याक रेडी आहा. आमचे मॅक्झिमम आमचे कॅन्डिडेट हेच्याय पयलीं रेडी आसले.
आमचे कॅन्डिडेट सदांच रेडी आसता. तुम्ही जाणा MP इलेक्शनाक सुद्धा 6 महिने पयलीं आमी कॅन्डिडेट दिल्ले, असेंब्ली इलेक्शनाक सुद्धा 3-4 महिने पयलीं आमी कॅन्डिडेट दिल्ले. एव्हरी टायम आमचो कॅन्डिडेट आमच्या भितरलो आसता, तेका आमी चूज करता आनी तेका तयार करता. आमी दुसऱ्या भाशेन हायर करिना ना दुसऱ्या पार्टीच्या कोच करिना. आतां प्रश्न असो आसा की आमी आमचे डिक्लेअर करतले काय ना, हे डिसिजन हांव आनी विरेश घेवपाक शकना. आमची CEC बॉडी आसा, नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा जे कमिटीज आसा सगळे जाण बसतले, इलेक्शन कमिटी आहा बसतली. आयचे आयज आमकां आतां मिटींग घेवची पडली इमर्जन्सी, कित्याक काल तेंची मिटींग आमकां इतलेच इन्फॉर्मेशन आसलें की काल तेंची 4:30 काय 5 मिटींग आसा. ते मिटींगेन कितें तरी डिस्कशन जातले, जे आमचे कंडिशन आमी घातला तेंचे आमचे जे टॉक्स आसा तेजेर कितें आहा ते फायनल जावन आमकां कळयतले म्हणून. पूण ती मिटींग जाल्या उपरांत आमकां कसलेच इन्फॉर्मेशन येवंक ना. सो आमी जालें की कितें डिसिजन जावंक ना म्हणून. पूण हें आयज जे जाला पळय, जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला, ही एक अत्यंत युतीच्या हेतून एक वायट गजाल जाल्ली आसा. आनी हेच्या पयलीं दुसऱ्या पार्टनरान केले, आयज ह्या पार्टनरान मेन पार्टनरान केले, फाल्यां आमी कितें करपाचें? तुम्ही आता युती ना म्हणटा पळय, टॉक्स तुमचे जावंक ना आतां तेंचे गेम उलोवंक ना केली तुम्ही. काय ना ते आतां पोवचें पडलें, कित्याक आमकां लास्ट मेरेन आतां दवरले, इतले मेरेन येले आनी तांकांय खबर आमचे कडेन पयशे ना म्हणून. आनी आवस्त्रेन लोकांच्या दारार वचप. आतां आमी 15 दिसांक कशे पावतले कितें? आनी आमी हे सगळे सोंसून आसा, फक्त BJP पडपाक जाय, अलायन्स जावपाक जाय, सगळे वांगडा येवपाक जाय. आनी आयज जर ही चिटींग जर जाता, हेका चिटींग म्हणटा हांव. त्याच्या पयलीं एक पार्टनर आउट करता आनी आयज हो दुसरो पार्टनर करता. जर हेचेर आमकां स्ट्रिक्टली आयज आमची CEC मिटींग घेतले, बॉडी मिटींग जाल्या उपरांत आमी तेंच्या कडेन उलयतले आनी आमचे कितें डिसिजन आहा ते प्रेसा मुखार आमी दवरतले. सगळ्यांनी पळय, गो ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स आहा जाल्यार ते ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्साचे सगळ्यांचे कॅन्डिडेट एका प्लॅटफॉर्माचेर वांगडा आउट जावपाक जाय. कॅन्डिडेट जरी आउट जायना जाल्यार तुमची सिटां तरी कोणाक खंयची फ्रीज जाला ते आउट जावपाक जाय. कॅन्डिडेट मागीर कोण आपणाक जाय तेन्ना डिक्लेअर करूं आसलो म्हणून ही सिटां बाबा RG ही गोवा फॉरवर्डाक, ही काँग्रेसीक, ही आनी कोणाक आहा ती फायनल जावपाक जाय ऑन कॉमन प्लॅटफॉर्म. सगळे लिडर घेवन, सगळे प्रेसिडेंट घेवन, सगळे MLA घेवन, सगळ्यांचे तेंचे हायकमांड कितें वॉटेवर येता ते घेवन. पूण हें जावंक ना न्हू, एक एकटो करता कितें फकाणां. तुम्ही डिफेक्टर्स म्हणटा पळय, आतां गोवा फॉर्डान डिफेक्टर्स तो काणकोणा एकटे घेतला आनी तुम्ही अजून तेजेर ओपोज करता? आमी 100% ओपोज करता. कित्याक गोवा फॉरवर्ड जर डिफेक्टर घेता आनी आमी जर त्या अलायन्सान रावता जाल्यार तो डिफेक्टर आमी घेतल्या भशेन जाता. जर काँग्रेस रावता जाल्यार काँग्रेसीन घेतल्या भशेन जाता. म्हणजे ही बॅकडोर एंट्री आसा. ही बॅकडोर एंट्री आसतली जर घेताल्यार. सो आमचोय स्टँड आमी क्लियर केल्लो. काँग्रेसीनूय तेन्ना म्हाका दिसता तेंच्याय लिडरांनी क्लियर केल्लो की वी डू नॉट सपोर्ट डिफेक्टर्स म्हणून. पूण अजून मेरेन डिफेक्टराचे फायनल डिसिजन जाल्ले ना. कसलो प्रेशर आहा कित्याक आमकां खबर ना. कोर्ट लागलो, BJPन आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले, आयज तेणी गोवा फॉरवर्डान आपले केल्ले आसा अनऑफिशियल, आयज काँग्रेसीन ऑफिशियल केले. जाल्यार आयज हेचे नुकसान सगळे जे जातले पळय ते आर्जीक जातले. आतां कितें कॉन्स्पिरेसी आसा, कितें षडयंत्र आहा हें आमकां पळोवचें पडटलें. लिटरली शॉकिंग गजाली जे काल आमी उलयले. तुमकां रिथिंकींग करचें पडटलें. अरे रिथिंकींग म्हणजे आतां करचे भुरगे आमच्या नांवान बोवाळ मारतले. रिथिंकींग 100% करचें पडटलें. बिकॉज आमचे भुरगे आमी आयज फूल बॅक फुटार पावल्ले आसा ह्या हेका. फाल्यां जर हें अशें चल्लें, फाल्यां जर युती ब्रेक जाली जाल्यार तेजें नुकसान कोणाक जातलें? आमकां जातलें. आमचे कडेन पयसो ना. आमी एनवेलोपां वाडपाक जातले म्हणटा तुम्ही 15 दिसांनी कॅम्पेनिंग बीन करून 18 तारखेच्या पयलीं. कशें 3,500 घरां 15 दिसांत कसो भुरगो भोंवोंक शकता? आमी एवरी टायम काल मिटींग जाली.